नमस्कार, हांव सरिता गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया माणक्यो रवा फ्राय। ह्यो हांवें माणक्यो उजरोवन घेतल्या, बऱ्यो उदकान धुवून घेतल्या आनी हे पळयात अशें करून हांवें माणक्यांचे कुडके करून घेतल्या। माणक्यो धुवून घेतल्या नंतर तातूंतले उदक सगळें काडून घेवपाक जाय। माणक्यांनी उदक अजिबात उरपाक जायना। तातूंत हांव घालता चवी पुरतें मीठ। मीठ घालता आसतना तुम्ही तुमचे चवी अनुसार घालात। मिक्स करून घेता, माणक्यांक मीठ लावून घेता। अर्धो चमचो घालता हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर, 1 चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट। ही पेस्ट करता आसतना हातून हांवें थोडीशी ओली कोथमीर घातिल्ली वाटपाक। आले लसणीची पेस्ट, मिरची पावडर, हळदी पावडर माणक्यांक अशी लावून घेवपाक जाय। 1 चमचो घालता कॉर्नफ्लोअर, मिक्स करून घेऊया। हो हांवें बारीक रवो घेतला। ह्या माणक्यांक रवो लावून घेवपाक जाय। हे पळयात असो रवो लावून घेवपाक जाय। असो माणक्यांक रवो लावून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला, तातूंत हांवें तेल घातलां। तेल पयलीं बरें तापपाक दिवपाक जाय। तेल बरें तापोवन घेवपाक जाय। तेल तापल्या नंतर गॅसाची फ्लेम मिडियम करता। हातून आमकां माणक्यो घालून घेवपाक जाय। माणक्यो फ्राय करता आसतना तेल उसळटा, ताका लागून ताचेर झाकण घालता। माणक्यो परतून घेवया। पळयात अशें उसळटा, ताका लागून झाकण घालपाक जाय। फ्राय करून जाले, आतां हांव काडून घेता। आता हांव बाकीच्यो सगळ्यो माणक्यो फ्राय करून घेता। माणक्यो अश्यो फ्राय करून घेवपाक जाय। माणक्यो फ्राय तयार आसा, रेडी आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।